हांगा मिडियम सायजाचे मट्टुगुळा काडटस हे 4 जणांक पावता. थोडे तेल लावन हे तो सन्न उजेरी ताजे कलर चेंज जावच ते भाजूचे. तेल लायल्यार एकू लायक भाजता आनी ताजे सोल काडूक सुलाभ जाता. मट्टुगुळो ना जाल्यार व्हड वांयगणान ते करयेता. एक बाउलान घालून एक 5 मिनिटां धमकून दवरया. मसालाक एक कायलीन तो 4 रामनाड मिरसांगी हे ठीक आसा. थोडे तेल घालून ते चिके कलर चेंज जावच ते भाजूचे. सना उजेर करका. नेक्स्ट अर्ध वळे नारलो एक 2 मुष्टी आसा सोय भाजील मिरसांगी सना लिंबे तितले व्हड चिंचाम 1 टीस्पून मीठ थोडे उदक घालून लना वाटूचे. हाजी कन्सिस्टन्सी पण तिची काही धटा आसा. आता मट्टुगुळा अशी सॉल काडून घेवया. यानी की हून आसा तशी जाग्रेतेर काडून ती. फर्स्ट एक फोक स्पूनान तू एक कीड आसा की ना म्हणून चेक करका. मट्टुगुळाक कीड अशे मस्त रेर वांयगण यूज करचे जाल्यार ताजे भायर सनसना वोट्ट आसल्यार ताका कीड आसा म्हूण लायक. मट्टुगुळा देंटाक लायक रोस आसता तशें ते पिळण काडून ती एक मॅशरान जेवो हातान तू चिळून घेवचे. हे चिळिल्ले मट्टुगुळा सम निवका मागीर हे मसालो मिक्स करचे. मसालो घालून सम मिक्स करून कितले जाय की तितले उदक घालून एडजस्ट करचे. जेवण करचे वेळार एक मिडियम सायजाचे सपूर शिंदील पियाव मिक्स करून ताजे वेळी 3 ते 4 टेबल स्पून नारळ तेल घालचे. नारळ तेल घालूक चिची. नारळ तेल घाल्यार गुळा भार ताका एक लायक फ्लेवर आसता. हांगा मी हरू पियाव घालून देखून मस्त वेळो भायर दवरूं जायना तशी गुळा भार तुका वरल्यार फ्रिजा दवरका आनी 1 दिवस भितर सरोका. म्हणून शीत दाळीतोय आनी गुळा भार बेस्ट कॉम्बिनेशन. ह्या रेसिपी 4 जणांक पावता. आमगेल विंगड रेसिपीज चेक करेन ती कमेंटान दिता. आमचे पसरीक सब्सक्राइब करेन ती, लाइक करेन ती आनी ह्या व्हिडिओ पूरा शेअर करेन ती. थँक्यू. बाय. टेक केअर.